होसाना दोन्ही हात वर म्हणते राव दैवी सगळं वळवू द्या मला तुझी पिढा एवढा घोर जाऊ दे या सगळ्याच्या हक्कीत आजच्या बाबाचं घोर जाऊन सगळे त्या स्थिती करते राव हालेलुया होसाना तांडू पर म्हणावं देवाचे रास आमच्या मध्ये असा देवाचे रास देवसराचे रस अगर रस करून जायना वेळा देवाचे रास आज आमच्या मध्ये असा होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया 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 दैवी सगळं अनुभव करा कोणी हात वर स्तुती करते राव दैवी सगळं अनुभव करावा दैवी पोच अनुभव करावा दैवी सगळं अनुभव करावा दैवी कृपा अनुभव करावा सगळे दिस आज देवाचे उत्तर ऐकायचे झाला आमच्या त्या पवित्र आत्म्याची गरज असा सगळे मागते राहा स्तुती करते राहा हालेलुया 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 स्पेशली आस्वाद तुम्ही आयलात कित्याक मला त्या सौम्य अर्घ देऊ आराधना करू आणि स्तुती करू हालेलुया हांगा त्या जाणांक प्रत्येक तना घडये जीव कोणी चिन्ह येतली याला पवित्र आत्म्याच्या मागण्या उलो मारता असताना पवित्र आत्मा उलो मारता असताना असली एक सतत तुझ्या तन गेल्लो अनुभव तुला बघलो मात्र नाही तुझ्या मोती जेजून समाधान लाभला हालेलुया 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 या स्वदेत असताना जावर पाटलेसाने तुझा एक हात वैर बारूंक जायनातलो इवन सतत नातली आज तुका पवित्र आत्म्याच्या मागण्याच्या उला मारता असताना हे दैवी सतत तुझ्या एका हाताच्या देवनेला मात्र नाही तो हात तू उभारूंक सकता असे की त्या जेजून वरती गटाय तुझ्या हातांत लाभयला हालेलुया कोणाक म्हणे असं अनुभव झाला तुझा राईट हात वैर बार कित्या सम्यान तुका आपडला म्हणलो अनुभव राईट तुझो हात वैर बारूंक जायनातलो जांफरो जायतो त्रास जातालो जांफरो या वेळार मागता असताना एक सकत तुझ्या हातान देवन येयला तू हात वैर बारूंक शकते कोणाक ते नीट राईट हात वैर बारा 1 2 3 4 5 जायत्या बाबून ताली पेटून आम्ही जेजूक अर्घ दिवया हालेलुया हालेलुया जरा हालेलुया अले हालेलुया सम्या जेजू वडगा सम्या जेजू तू जावनसे विश्वासी हालेलुया 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 सगळं बस हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कशी आसात दग जाता गे जातलेच हालेलुया जाला रे म्हूण ना आम्ही 3 दीस सुम्या सांगता रावूंक ह्या सुवातेर आमी जमल्या हालेलुया पहिले स्वर सुरू केले देवाचे उतार आमचे प्रत्येक तरा जुवा प्रमाणे शुभ अर्थांत आविस्वर 15 ओळी 7 जावन आसा भोव आपुरबायन देवाचे उतार आमकां जाण एकलाक म्हणटा हालेलुया देवाचे उतार आयकत आसतना हर एका पिडेतान वायटांत विघ्नांत आमकां सुटका मेळटली हालेलुया 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 म्हज्या मगाचेनू ह्या सुवातेर तुमी बसलात या मुखल्या 3 दिसांनी आज तो 3 दिसांनी सम्मेची वर्ती सकत आणि सामर्थ्य तुम्ही अनुभव करतलाच हालेलुया विश्वास आसा गे आमकां विश्वास आसा गे विश्वास वडला म्हण हालेलुया म्हण आनी वडतळा प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगाचें हांव पळोवन आसा खंय वता त्या सुवाते देवाचे उतार प्रसार करता आसतना आमच्या जिवनांतल्या हाडांक जेजू बळ दिता
प्रत्येक जीवनातल्या शिरेंग, जीवनातल्या मासाक, जीवनातल्या सांबड्यांक जेजू जीव दिता आसा. हालेलुया. कित्याक जेजू जावन जीव दातार जावन आसा. हालेलुया. ताजे जेजू म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत जावन आसा. हांव जावन आसा जिवीत. हालेलुया. त्या खातीर जिवाळ जावंक जेजून एकूच बरी ह्या सुवातेर आमकां ताणें आपोवणी दिला. हालेलुया. हांव राती मागणी करनासलो पवित्र सक्रमेंता मुखार सुमार 4 वरां पर्यंत बसून आसलो. 4 वरां पर्यंत बसता आसतना सुम्या स्टेजीर बसता आसतना हांवें कितें घेवन वयचें म्हूण. हालेलुया. तेन्ना जेजून म्हाका एक उतर दिलें. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 15 वळी 7 उतार आमकां म्हणटा की पळय बरो एक बरोवन घ्या. आमी वाचलाच्या पयले आज म्हज्या मोगाचेर देवान तुमकां जणकल्या पावर आनी अथॉरिटी दिला. हालेलुया. देवान तुमकां पदवी दिला. कित्याक म्हणल्यार सगळ्या वायटाक अनवळाक अस्कतकाय पयस करचे सगळं आज देवान तुमच्या हातान दिला. हालेलुया. हे 2-3 दिसांनी ती सतत आम्ही अनुभव करूंक जाय. 3 दिसांनी पळया सगळ्या सांकळेतां जेजू तुमकां सुटका लाभयतलो. हालेलुया. हालेलुया. वाचया घडी आमी तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय मागयेत तुमकां तें मेळटलें. दोनी हात वयर बारी आमी 22 सांगात सगळ्या वडा जाणां म्हणा तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुम्ही मागयेत तुमकां तें मेळटलें. हालेलुया. हालेलुया. फर्स्ट वर्स म्हणून सपळा म्हज्या मोगाचेर आज तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार तुम्ही वडला म्हणा वडल्यान म्हणा वडल्यान तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार एकच पॉइंट पुरो आमकां आयच्या रितीर. हालेलुया. एकच पॉइंट पुरो आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 7 दुसरें म्हणटा पळा आज प्रत्येक तरां आज तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार खंयची सतत तुका हात लावचे ना. हालेलुया. हालेलुया. 2 वळीचेर आयची रितीर आमी आराम करूया. हालेलुया. फर्स्ट तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार उरलें नाका आमकां. तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यार ती सुफळ जर तो समेत रावता वय जाल्यार खंयची हत्यारां सुफळ वडल्यान म्हणा कोणा सांगता रावल्या वेळार कोणा सांगता आज जर म्हज्या मोगाचेर ह्या 3 दिसां आमी जेजू सांगत रावून जेजूक अनुभव करून आयिल्ले वयसला ताची सगत आमी अनुभव करून वयसला आज आमच्या विरुद्ध दोसरा जायती कुतांत्र हाडून चिंतला जावं कॅन्सर जावं कश्ट दुख इराराय रीण लॉस आज उण्यापण अडकड्यो अडचण्यो इराराय बेजाराय झगडे डिवायड विंगडपण हे सगळे आमचेर आज जैत ओरूंक शकचे ना. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. वैगी एक पावंड पुरो म्हज्या मोगाचेर एक उतार आज तुमी हांगातल्यान घेवन गेला पुरो. हालेलुया. इतलें सगळें आयकून म्हज्या मोगाचेर जर आमी सुम्यासय रावना आमी संवसारांतय येदो पळय जायते पडून म्हज्या मोगाचेर आमी संवसारांतय रावला. संवसारांतय खंय संवसारांतय कोर्ट केस झगडे बेदेपण म्हज्या मोगाचेर अनिस्कारपण राग द्वेष हे संवसाराची संवय. हालेलुया. घात अन्याय म्हज्या मोगाचेर आज एकामेका सकयल घालचे निंदा करचे एकामेकाचे नांव पाड करचे हे सगळे संवसाराची संवय जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ही संवय आमकां पात्या कारण करतात मात्र म्हज्या मोगाचेर देवाच्या मोगातावन आमकां पयस व्हरते आसा. देवाच्या मोगातावन आमकां देवूंक असली सगळी बेसांवां देवसार जायते फुडें आडयते आसा. हालेलुया. त्या खातीर जेजू बो आपूर बायन त्या सुवातेर म्हणून म्हजे थंय रावशा जाल्यार म्हजे थंय
आज सुम्या ते रावले वय जाल्यार म्हज्या मोगाचें आमी हर एक दिसान दीस अजापांनी अद्भुतां पळयतलीं जातलें हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. वयना आज सुम्या ते रावले वय जाल्यार म्हज्या मोगाचें वसान आमी कोर्टाच्या केसीक वचना. हालेलुया. आज आमी सुम्या ते रावले वय जाल्यार म्हज्या मोगाचें बेद्यापणाचें गुलामपण आमी सांपडून वचना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय अपर बायन उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर पळय अपर बायन म्हणटा पळय जेनेसीस 20 वर्स 3 जेनेसीस उत्पत्ती पुस्तकांत 22:20 आमकां अपर बायन म्हणटा की जेन्ना अभिमेलेकाक देवाचो संदेश राती सपनान मेळटा. अभिमेलेकाक राती सपनान देव उलयता अभिमेलेक तुवें अब्रामाच्या बायलेक तुजी बायल करून घेतलाय त्या खातीर हांव तुका नाश करतलो आनी सगळ्यांक तुमकां नाश करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर अभिमेलेक म्हणटा की हांवें करूं ना तशें कित्याक म्हणल्यार अब्रामान म्हणलें ही म्हजी बायल न्ही ही म्हजी भयण. हालेलुया. हांवें म्हणलें न्ही अब्रामान म्हणलें ही म्हजी बायल न्ही ही म्हजी भयण म्हणलें आनी तिणें म्हणलें की अब्राम म्हजो भाव अब्राम म्हजो ते म्हजी चूक ना म्हजी. अभिमेलेक म्हणटाय कित्याक म्हणटा म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू अपर म्हणटा की अब्राहम देवा सांगता आसलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू अब्राहमाच्या बायलेक अभिमेलेकाक हात लावंक जावना. हालेलुया. समजलें की कितें म्हण समजलें की परतून म्हणटा इल्लें समजावचें आमकां. हालेलुया. म्हाका एकच टॉपिक 1 घंटो जालें व्हडना आज एक उतार आमकां समजोंक जाय. हालेलुया. हांगा बसल्या ते अद्भुत अचप पळयताला तुमी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अब्राहम देवा सांगता आसल्या कारणा खातीर अब्राहम देवा सांगता विश्वासी जावन आसल्या कारणा खातीर ताच्या बायल साराक अभिमेलेकान भितर गांगयोंक जावना. हालेलुया. समजलें गे करेक्ट क्लियर जालें गे. कित्याक अभिमेलेकाक सपनान देव म्हणटा की ही बायल तुझी नाही ही बायल अब्राहमाची. कोणाची अब्राहमाची. ती तुमची बायल तुमचीच जावन रावतली. हालेलुया. खंय धांवन वयची ना ती. हालेलुया. तूं समी आसा जाल्यार म्हजो इतल्यात एम जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हे कित्याक सांगू शब्द आपूण अर्थ बरीत आयकून घ्या. कित्याक हांगा म्हणटा गे अभिमेलेका म्हणटा गे ही बायल तुजी करूंक तुवें चिंतलाय आनी ह्या बायलेक तुजी म्हणून तूं चिंतलाय ही तुजी जावंक जायना. कित्याक अब्राहम एक प्रवादी जावन आसा. अब्राहम एक प्रवादी. ताच्या बायलेक तुजी बायल कोण घेवंक जावं चिंतना. कित्याक अब्राहम म्हज्या सांगाता आसा. अब्राहम हॅलो आतां बावल्ल्या बरी आसात. हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या स्वता येता आसतना एका कोणाक एका व्यक्तीक जायते वॉमिटींग आनी जावं फ्रू अनकम्फर्टेबल जावन आसते हांगा येवंकच नाका आसलें म्हणल्यार परतून घरा या म्हूण मौन येतलें जाल्यार ह्या स्वत आयलें जिजू आपडला मात्र न्ही एकदम ह्या वतान तूं बसल्यार एकदम समाधानान आसताय. इवन वॉमिटींग तुजें बंद जालां आनी एकदम बरें तुका बगून आसा. अशें कोणा अनुभव जाला ह्या स्वतेर कोणी आसा त्या स्वतेर एकल्या कोणाक जिजून आपडला आनी बरें. यस प्रेज द लॉर्ड. ताले पेटून जेजूक आमी अर्घ दिवया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवचित्रांक हांगातून भायर येता आसतना म्हणजे मोगाचे 2 तरेचे तलवारी बरी. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतरांत जीव आसा. देवचित्रांत जीव आसा. हांगा देवचित्र दिता आसतना म्हणजे मोगाचे न्हू आमची पिडा ऑटोमॅटिकली बरी जाता. कित्याक म्हणल्यार हेब्रेवाच्या पत्रांत Hebrew chapter 4:12 हेब्रेवाच्या पत्रांत 22:4 म्हणटा की देवाच्या उतरांत जीव आसा. देवाच्या उतरांत प्रकाशाच्या उतरांत कांय ना. हालेलुया. प्रकाश हात दवरला कांय जायना. हालेलुया. ते बेस्ट ते काडा मोतीतून बिलकुल ना काडा. कित्याक म्हणल्यार आमी हांगा आसा फलान ना. हालेलुया. केदार मातशें युट्यूबर आसा हांव आसा. केदार युट्यूबर आसा हांव आसा. हालेलुया. जेन्ना म्हजो टायम येयलो घर जालें म्हजें काम हांव गेलो म्हज्या कामाक. हालेलुया. ते जायते लोक म्हणटा ब्रदर तूं रिट्रीट सेंटर बांदलाय गी. हांवें ना. हालेलुया. तुजें सेंटर आसा गी. बिलकुल ना. हालेलुया. आमी आमच्या तरणाटे एक कॅमेरा धरून शुटींग घालता तितल्यात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बट आमची विनंती मिनिस्ट्री आसा
रातनीस मागण्याचे विनवणीचे मिनिस्ट्री आसा जायते लोक देवाचें उतर आयकून आयकून बऱ्यापणा जोड घेते आसात हालेलुया ते कित्याक हांव तुमकां हरी दोनूच उतरां सांगता आसा एक देवाचें उतार आनी एक एवकरिस्ट एक देवाचें उतार आनी एक एवकरिस्ट आमी सगळीं वेतलां देवाचें उतार सासनाक 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 ताचे सकत आमी अनुभव करचे हांव खंय खंय वेता थंय लोकांच्या तोंडांतलें आयकता ब्रदर देवाचें उतार आमी वाचूंक सुरू केलें वाचले 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 आमचें जिवीत परिवर्तन जालें हालेलुया हांव एक टेस्टिमोनी दिवन परतून हांव आराम करता म्हणजे म्हाका न्हू तुमच्या कोडयाळान घडले घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता ह्या बाबान म्हणलें की ब्रदर खंय रितीन वेते म्हजी टेस्टिमोनी दी आनी म्हजें नांव सांगचें नाका हालेलुया ताजी टेस्टिमोनी दिवंक आशेता तेणें अपुरबायची टेस्टिमोनी दिल्ली ब्रदर आमच्या काजार जिवितांत 14 वर्सां जालीं आमी युट्यूबार सांगला गे म्हणणे गे सांगला गे परतून म्हाका एक्सप्लेन करची गरज गे 14 वर्सां म्हज्या काजार जिवितांत जालीं आनी 14 वर्सां आमी एकामेकाला उलयनातल्या एकामेकाला उलयनातल्या विंगड आसल्या आमचे भितर राग आसलो कित्याक हांव चिंतलें ते केदाळ येता आनी केदाळ म्हज्या पांयां पडटा बोक्सांनी बोक्सी म्हणटा त्या दाळ हांव बोक्षिता हालेलुया आनी जेन्ना बायल चिंतली की केदाळा म्हजो घोव येता आनी म्हाका बोक्सांनी विचारता म्हज्या पांयां पडटा तेन्ना म्हजो घोव बोक्षिता आनी स्विकार करता म्हज्या मगाच्यान पाशार जावन चिंतून 14 वर्सां गेलीं 14 वर्सां उपरांत तांच्या मोतीत देवसान आनी चड घटाय घाली की आतां तुमी डायवोर्स दिवन सोडा आतां तुमी 14 वर्सां राखून पुरो जाल्यार आतां डायवोर्स दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका मेळचे 1 घंटो 1 घंटा अर्दो घंटो मात आसा हालेलुया हालेलुया ह्या अर्ध्या घंट्यांत एक वर्ती सकत आमी अनुभव करूंक जाय हालेलुया हालेलुया ताका तुमी सगळें तोंड दुखता पण हालेलुया म्हणूंक जाय हालेलुया तेन्ना कितें जाता न्हीद येवचे सगळे पयस वता हालेलुया नाजाल्यार गरम चड आसा हालेलुया आमकां जेव येवंक सुरू जाता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो म्हज्या मगाच्यान 14 वर्सां उपरांत एक दीस गोवान फोन करून म्हणलें की 14 वर्सां हांवें राखून पुरो जालें आतां म्हाका डायवोर्स जाय सडनली बायल म्हणाली हांवें 14 वर्सां राखून पुरो जालें आतां म्हाका डायवोर्स जायचेच हालेलुया जायत डिसायड केलें ताणी आमी नेक्स्ट एका हप्त्या उपरांत कोर्टाक या आमी लॉयराक मेळया आमी विंगड जावया हालेलुया सडनली घोव म्हणालो ताच्या पयले 15 दीस आमी देवा लागीं मागया कोणा कडेन मागया कोणाला मागया अब्राम कोणा सांगता आसलो अब्रामाच्या बायलेक अभिमेलेक हात लावंक जाले गी जर तूं देवा सांगत आसलो वयता तुज्या भुरग्यांक दोस हात लावंक जाता गी तर कित्याक ड्रग्स पियेतात हालेलुया कित्याक आमची भुरगीं टायमार घरा येनात हालेलुया इतलेंच आज इतले त्या 3 दीस शिकोवंक जाय आमी हिलींग आसचे नाकात हिलींग ऑटोमॅटीक जाते वता आज बोवापर फादर रायन भुरग्याक कश्टा विशय शिकोवन दिलो म्हणजे एक्सप्लेन करनासलो त्या खातीर ह्या 3 दिसांनी सुमया सांगता कशें बसचे ताच्या मोगाक कशें अनुभव करचे हांव दिसाक एवरी डे अडेज 3 घंटे न्हिदता हालेलुया कित्याक ताची सकत हांव दिसान दीस अनुभव करीत आसा हालेलुया ताची पदवी आमी अनुभव करचे म्हज्या मोगाचें नाजाल्यार आमी सिंपल क्रिस्तांवांची जियेते रावता हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचें ही भाव म्हणाली आमी 15 दीस मागणें करया सदां सकाळीं मिसाक या देवाक कितें खुशी आसा देव ते करून दी हालेलुया म्हज्या मोगाचें ह्या भावान सदां मिसाक वचूंक सुरू केलें पयलीं आयतारा मात वेतालो आतां 15 दीस आनी एक निर्धार घेतला की आमी सदां मिसाक या आनी मिसाक सुरू करता आसतना एक दीस 3ऱ्या दिसा असो इश्ट मेळ्ळो एकदम हट्टर बेवडो जावन आसलो हालेलुया सदां पियोसो मनीस हाका मेळ्ळो आनी सडनली मुखार प्रेज द लॉर्ड तूं कसो आसाय प्रेज द लॉर्ड तूं कसो आसाय सडनली हो मनीस म्हणा लागलो की हांव पयलें तो बरें जीवन आसा हो बेद्देपणाचें जीवन आसा हो प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसा हो केदाळा बदलालो प्रेज द लॉर्ड हो केदाळा बदलालो आनी ताणें म्हणलें कितें सायबा तुजें तूं मुक्का म्हणलो बरो रिजल्ट आसा तूं एक नवो जावन चेंज जालें विशय कितें ताकाच तो म्हणा लागलो की म्हाका व्हडली प्रॉब्लम्स आसता कित्याक प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स आसता लिव्हराचे समस्या आसता जायती समस्या आसली आनी डॉक्टर म्हणलें की तुका कॅन्सर म्हणली पिडा आसा 90% तुका कॅन्सर तें आयकत आसतना म्हजें जिवीत कितें जालें म्हण कळीत नासलें
कित्याक म्हणल्यार म्हाका मरोंक नाका आसलें म्हाका मरोंक आमकां कोणा मरोंक आसा गे मरोंक आसा गे ना आमकां सगळ्यांक जियेचें हालेलुया जेजू म्हणटा हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात कितें येता जियेतला हालेलुया म्हज्या मगाची न्हू हो भाव म्हणालो मरता म्हणले तक्षण आयकत आसतनाच म्हाका भिरांत उठली आनी कितें करचें कळना तेन्ना बायलान म्हज्या म्हणलें की एक काम कर डॉक्टर म्हणल्यार तो कॅन्सर तूं मरचेर आसाय एक काम कर सोरो सोड आज सोरो सोडीचें जाल्यार हे 3 वर्सां मागणें आयक त्या देवाची उतरां आयक देवाची उतरां तुका सुटका मेळटा कोणाच्या उतरां सुटका मेळटा कोणाच्या उतरां सुटका मेळटा कोणाच्या उतरांत देवाच्या उतरांत हाणें देवाची आयकून सुरू केलें दनपार 3 ते 4 मागीर आयकून सुरू केलें एक दीस सुम्या सांगता बसून तो गळगळ रडू लागलो सुम्या ह्या उंड्याच्या रुपार तूं जिवो आसाय म्हाका वाचोवंक जाय म्हाका वाचोवंक जाय म्हाका वाचोवंक जाय तुज्या थंय रावताय वयस जाल्यार खंडीत जावन आज हांव वाचतालो हालेलुया हालेलुया सदां ताणें मागणें आयकलें सोरो सोडलो एक नवें जिवीत तो जियेलो बायलेले बोक्सांनी मागले भुरग्याले बोक्सांनी मागले एक नवें कुटाम ताणें बांदून हाडलें हालेलुया ह्या बेद्यापणान जियेल्ल्या मनशान ह्या भावाक म्हणाले 14 वर्सां तुमी एकामेका उलयनात दोसरां तुमच्या जिवितांत फूट गेला आज तूं सुम्या ते रावते वयस जाल्यार तुमी परतून एक जातल्यात परतून 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 एक जातला ते उतार पळय एक बेद्या मनशान वर्सान वर्स म्हज्या कितली वर्सां कांसार जिवितांत आतां म्हज्या बेद्यापणान सांपडल्या तो व्यक्ती म्हणा लागलो की आज तूं सुम्या ते रावते वयस जाल्यार 14 वर्साचे जे कितें देवसरांगले फूट आज तो जेजू काण उडयतलो हालेलुया ह्या भाग्यवान मनशाच्या दोळ्यांतल्या दुकां गळोवंक सुरू जाली तो म्हणालो हांवें कितें करीचें एक काम कर सदां सुम्या साद रावचें जाल्यार दनपार 3 ते 4 मागणें आयकूंक सुरू कर मागण्यान भितर सर तूं पयलें लिंक ह्या भावाक दिलें पळया एका बेद्यापणान जियेल्ल्या व्यक्तीन आपलें जिवीत जेजून परिवर्तन केलें मात्र न्हय ताणें लिंक आनेका व्यक्तीक दिलें त्या व्यक्तीन मागणें आयकलें म्हज्या मोगाचें न्हू त्याच दीस सांजेर बायले फोन करून म्हणा लागलो की 14 वर्सां एकच दुबावा खातीर आमी विंगड आसा आज हांव तुज्याले जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बोक्सांनी विचारता म्हाका तूं बक्षिताय गी हालेलुया हालेलुया एक बेद्यापणान जियेल्ल्या व्यक्तीन म्हज्या मोगाचें हे भाग्यवान मनशाक एक संदेश दिलो की आज तूं जेजू लागीं रावते वयस जाल्यार तो जेजू 14 वर्सां देवसरांत तूं फूट घाला जावं फुरो देवसरांत तूं विंगड केला जावं फुरो त्या विंगडपणांत जेजू तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आज व्हडा संख्यान ह्या सुवातेतून बसल्या जावं फुरो कितले उण्यापण अस्कतकाय अडकळ्यो जावं फुरो तुमचे आज फूट जाला जावं फुरो विंगडपण जाला जावं फुरो आज रागान शिस्तेस जावं फुरो जावं फुरो तुवें हातागेली कामां सगळें निफळ जालां जावं फुरो तुजो बिजनेस सगळें डावन जाला जावं फुरो जावं फुरो एजंटा पयशे भरलाय जावं फुरो रीण तुज्या माथ्यावर आसा जावं फुरो समाधान तुज्या जिवितांत ना जावं फुरो That is John chapter 14 verse 27 उतार देवाचे म्हणटा की जेजू क्रिस्ताद्वारे मात्र आमच्या जिवितांत समाधान मेळटा हालेलुया कोणाद्वारे मनशान दिवचें समाधान सगळें पोकळे जावन आसा जेजू मात्र आमकां ओरिजिनल समाधान दिवंक शकता हालेलुया हालेलुया खरें समाधान जेजू तोंड मात्र आमच्या जिवितांत देवन येता त्या खातीर जेजू म्हणटा की जुवा प्रमाणे शिकवता 14 ओळी 27 अकरेची ओळी म्हणटा की आसता तुमी खंत करची सोण सोडा आसता तुमी तुज्या कुशीन आसता सांग आसता तूं खंत करची सोण सोड म्हण आयका म्हाका सांगा आसता तूं खंत करची सोण सोड वडल्यान म्हण म्हाका खंत ना म्हाका म्हण नाका तुज्या कुशीनांतल्या शेजाऱ्यांक म्हणा एकामेकाक म्हणा आसता तुमी खंत करची सोड सोडा सांगा तुमचे पयशे कोणी बुडोवंक सांगा आसता तूं खंत करची सोड सोड म्हणा हात धर आनी घट्ट सांग हात लावन तूं खंत करची सोड सोड तुका कोणेय सकयल गेलो आसता खंत करची सोड सोड आज जावं तूं कितले दुबळे जावन आसता खंत करची सोड सोड जावं तो कॅन्सर जावं आसता खंत करची सोड सोड हांगा पळय नाका कुशीन लेफ्ट रायट पळोव म्हणटा रावा हालेलुया जेन्ना उसारता देवाचे उतार ताचे भितर खंत जेजू पयस करतलो हालेलुया हालेलुया परतून उजव्याक आनी दाव्याक सांगना आसता खंत करची सोड सोड म्हणा
केदे उसामुळे तुझ्या जिवितान आसतना खंत करची सण सोड कितले असतात की तुझ्या जिवितान आसून दी आसतना खंत करची सण सोड गो कितले पियन दी आसतना खंत करची सण सोड ते जायना हालेलुया ते बारी कष्ट पडटा हालेलुया गुशीर कितले शिरापून दी आसतना खंत करची सण सोड जाताय ना हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम द्वारे तुका अशें वयर पळोवंक जायनातले इवन स्टेज पळयता आसतना दोळ्यान काळो केल्ल्या बरी भोगतले बट ह्या वेळा जेजून कंप्लिटली दोगां जाणां सुटका आनी चडवण लाभयला कोणाक ते रायट हात वयर बार 1 2 3 4 4 5 हालेलुया जो ताळी पेटा जोरान ताळी पेटा कंजूस करनाका हालेलुया हालेलुया युरिन इन्फेक्शन असता 5 जाणांची जण आपडला देवाचे तो जिवे देवाचे तो स्पर्श केला देवाचे ऐकत असताना तुझी पिडा तुझे तर मायक जाला तो बसोंक जाय प्रोस्टेट तुझे दुखताले आणि अनकम्फर्टेबल जातले इवन त्याला बीत करू की जाणातले असले 5 जाणां युरिनचे प्रॉब्लेम होता जेजू सोडला तो बघून असा वेळा जेजू सुटका लाभयला म्हणून अशें अनुभव जाला तो रायट हात वयर बार 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 जाणां ताळे पडून आमी जेजू अर्घ दिवया हालेलुया 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 दोन्ही हात वयर बरे घडी जोरान बड़ी स्तुति करें हालेलुया 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 पहिले उतार आम्ही खंयचे वाचले बायबल कितल्याने हाडला हात वयर बाबडा नेट्ट हात वयरा बायबल उक्ते बायबल सगळे हातान धरा हालेलुया बायबल हातान धरा सगळे वाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळे प्रेज द लॉर्ड सगळे जो नेट्ट सगळे बायबल हातान धरा आणि वडात स्तुती करा हालेलुया 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 शाकरा बातरा मारियाला मक्रांतला पवित्र जीव असा माझ्या मगाचनो पवित्र ऐकत असताना पवित्र वाचत असताना आमच्या सुटकाने सर्व प्राप्त जाऊन द्या वेळा प्रत्येक जण जशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 या धर्मशास्त्र पुतार आज उसारते गेला आज सुटकाने सर्व प्राप्त जातले जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 उतार म्हणतो की आज तो मुझे पे रौशी झाला आज मुझे पे रवते झाला आयसाया 54 वर्स 17 कंची सगत तुझ्या विरुद्ध काम करू संचिना जीवे उतर उकांडरा या उतरा सगत असा यो तुझ्या कुटुंबा सोडवून तुझे जीवित सुटकाला मध्ये देवाची बोल मिळवते हर ये बंद कसा तुटून पडणे देवसाला कारोकाच्या अंतराचे पदवे आमच्या जीवित कसरीस पदवी नावला दोन्ही आमच्या हात वर मारिया बायबल हातांतर म्हणाय वेळा ठीक आमच्या सगळं मिळता देवाच्या उतरातून तो फुलायलो प्रत्येक प्रभू स्थापित झाले तो फुलायलो हर एक घडले जेजून मळगी लाजरस फायरे जेजूच्या तोंडाला बायसले उतरा लाजरस मरणपले कुणी जीव मिळलो आज तुझ्या हाताचा जीवे होता तुझे ताळीस तुझे मौन जीवित परिवर्तन करू दे तुझे मोतीतले सगळं चिन्ह पैस करू दे मला एक नवे जीवित या 3 दिवसांनी देवाच्या उतराद्वारे आमचे फळ जाऊ दे हालेलुया 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 सगळी इकडे उभे राहूया दोन्ही हात बायबल घेऊन वयर उभा राहा आज पहिलो जागो या रितीन बायबलाक दिली आमी पहिलो जागो बायबलाक दनपरा 11:45 एवकरिस्ताक आमी मान दितालो त्याची पहिलो बायबल दोन्ही हात नीट वयर बार जेन्ना कितली अद्भुत ह्या वेळा तुम्ही पळयतला ह्या उतार जिवे आमी सगळे नान जातले देवाचे उतार उर्चात असले बादच्यात असले जावन आसा सगळे वयर बार म्हणे सगळे
तुझे उतर जीविता वस्वारता दैगीता बर्दिता सदा बाळता जीवित मुझे सुवोत सौम्या तुझे उतर सौम्या तुझे उतर जीविता जीविताची बाळ वस्वाडता इथेसा आज थै दिता देवता फळ दिता देवता सदाच म्हाका पाळून शिकयता देवता उलय सौम्या आयकता सादो तुजो सलय माता सलय जावना हसो साते देवचित्र मांजर म्हणा उलय सौम्या देवता उलय मुजले उलय सादो तुझो सलय माता सलय सावना आसरो उलय श्री वडकळा म्हणा सात्र म्हणा उलय सौम्या आयकर सलय माता सावना आसरो हालेलुया 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 सगळ्या तुझ्या उतरात सगळ्यात लागता तुझ्या उतरात जीवे आणि क्रियात्मक तुझ्या उतरात हर एक होण्यापण असकते पैस होता तुझ्या उतरात जीवित परिवर्तन होता तुझ्या उतरात बातके सगळे तुटून पडता तुझ्या उतरात हर एक मनपस म्हणून पडता तुझ्या उतरात आमका जीव मिळता हालेलुया 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 मुझ्या मोचे जायती पण बायबल वैरबार मागता असताना मुझ्या मगचनो सुमार 22 सानाच्या कुडींत असते दुःख जिजून कंप्लीटली पयस केला कंप्लीट ती दुःखच ना जस्ट तो मोकन पळय ती दुःखच ना जिजून तो आपडला अशा अनुभव बघला राईट हात तुझा वैरबार नीट वैर भरा कोणाक अशें बघला नीट तुझा राईट हात वैरबार प्रायस झाला टाळयो पेटोवन जेजूक अर्घा दिव्या हालेलुया 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 तेका जाणे स्वतः घडये घडये सुसायड चिन्ह येतली ताणी प्रत्येक 2-3 फावटी सुसायड करूंक ट्राय केले जावं फुरो जेजून ताच्या उतरात बरी कंप्लीटली सुटका लाभला कोणाक साक्षी दिवंक जाता जाला ह्यो वय म्हज्या जिवितांत नेगेटिव्ह मतीन काडला जेजून म्हणून तो भोगता जाला तुजो रायट हात वयर बरें कोणाक अशें बघला सौम्या साक्षीदार जावं तूं मौन आसा हालेलुया हालेलुया सगळ्यां बसया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड पहिले आमी खंयचें उतर म्हणलें जॉन चॅप्टर 15 वर्ड्स जुवां पावणे शिपत हांवें 15 वळी कितें म्हणटा देवचें तर तूं मुझे थंय रावची जाल्यार आयसाया 54:17 म्हणटा की आमकां खंयची सतत तुज्या जिवितांत काम करूंक जायना खंयची सतत तुज्या जिवितांत कोणी माट करूं दी कोणी मंत्र करूं दी कोणी तुका वायट करूं चिंतू दी कोणी तुका सकयल घालूं चिंतू दी कोणी तुजें नाका जालें म्हणूं दी तुका खंयचेय तुज्या जिवितांत लागचें ना हालेलुया हालेलुया वयाना 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू अब्रामाच्या पयले साराक अभिमेलकान हात लावंक जावना हालेलुया आज आमच्या जिवितांत पळया म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे कुटा विंगड जाते आसा गोबल मध्ये फुटाफुटावळ पडते आसा आज मग झगडे झूज इराराय बेजाराय कित्याक आज ह्या 3 दिसांनी आमी कशे देवा सांगता बसायचे म्हणून आमी ह्या सुद्दां शिकोवंक आयल्या हालेलुया हालेलुया जर बायबलान म्हणलें उतार खरें जायचें जाल्यार आज आमी देवा सांगता बसूंक शिकायचें हालेलुया न्हय गे हांगा इल्लें मागणें केलें हालेलुया 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 म्हणल्यार पण ब्रदर प्रकाश आयला हे 3 दीस वचून पळया कार्मेल गुड्यार
कितें बरें पडला लाभोवन दी ना जाल्यार आमी घरा फाटी. हालेलुया. तशें ह्या 3 दिसा जावंक नजो. ह्या 3 दिसा तशें जावंक नजो. कित्याक म्हळ्यार जेजूनच म्हणला जुवांपण शुभतां 14:14 म्हज्या नांवान जे कितें मागताय तुका तें मेळटलें. कांटून म्हणा जेजू तुझी सतत आमच्या जिवितात देवाने होते. जेजू आम्ही तुझ्या तरावा केला. तुझ्या तरावा केला. जेजू या 3 दिवसात तुझे उद्धार ऐकत असताना जेजू आमच्या सुटकेला बाई आमच्या घराला आवड. जेजू स्पर्श कर जेजू सगळे म्हणा सगळे म्हणा जेजू वडोदरा म्हणा जेजू त्या भारती में रूला मार मुना वड़ा उला तो जीवित येता काम केलं खड्डा पोदवे कसला अधिकारना शेसू तुम्ही म्हणा वडा तळान दोन्ही हात नेट वैर बार आणि मोण्या वडा ती सगत अनुभव कर म्हणा वडा हालेलुया हालेलुया आणि वडा तळान लास्ट म्हणा वडा तळा म्हणा आणि वडोदरान Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Glorify your name, Lord. अकरे चोळा वडोदरान म्हणा वडा दोन्ही नेट वर बांध हालेलुया आणि वडोदरान हालेलुया
Hallelujah. Hallelujah. Voices on hazard